अंत्यकाळात मंदिरात तुझ्या येता सौम्य निर्मल बलिदान भेटयता पातकामचे सौम्य मिरडता ओढावून तुका लब्धता सुकून गेल्यो शेळयो आमी सर जावन आसा तुझ्या आदाराचे सौम्य पातीर आसा भक्तीन तुझे लागीं सौम्य आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता कालत्या काळजान मंदिरात तुझ्या येता सौम्य निर्मल बलिदान भेटयता पातकामचे सौम्य मिरडता ओढावून तुका लब्धता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या आसमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसूं जर्तेच्या दिसा तीर आनी सिदोन शारांक आनी सदोमाच्या गांवांक तुजे वरणी चड काकूळ लागतली. क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो आयची देवस्तुती आमकां देवा थंय भावार्थाचेर जावंक उलो दिता. आयचे शुभ वार्तेन जेजून कोराजिना आनी बेसायदा शारान जायतीं मात कार्यां करता तरी त्या लोकांचो बेविश्वास पळोवन जेजू निराशी जाता. तर मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत देवान जायतीं मात कार्यां केल्ल्यांत आसता आमचो भावार्थ ताचे थंय चड जावं आनी तिरासांनी त्या भावार्थां वाडोवंक आनी हेरांक दिवंक जास्ती कृपा आनी आदार आमी सान मागून घेवया. आज कार्मेल सवणीच्या नोवेनाचो 6 दीस जावन आसा. कार्मेल माया लागीं आमी मागया आमचे तेसांत ह्या पांयां ताळा दवरया आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर तिच्या पुता लागीं मागणें करन ती बेसांव दिवं दिव म्हणून आमी उडास दवरया. आमी बेटोवच्या बलिदान सरेस्परा देवाक मांडच्या खातीर आमची पदकां आमी गलतेपणी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनाची दोन तोडां सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बगेन जावन संवकार भरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची बदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याचे भलायकी दी आनी भगवत आमकां मरयेचे बिनवणेन हे जिणेच्या दुखांतले आमकां सुटय आनी सस्तांचो संतोश भोगावन तुमचो आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रास करता सस्तांच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. जोतामाचो पूत आनी उज्जियाचो नातू आहाज जुदाचेर राजवट चलयतालो तेन्ना आरामाचो राय राजून रेमालियाच्या पुता इस्रायलाच्या राया पेका बराबर जेरुजालेमाचेर आक्रमण करूंक गेलो.
पूण ताचेर आक्रमण करूंक ताच्यान जालें ना. आराम एफ्राईमा सांगाता मेळ्ळा म्हूण दाविदाच्या घराण्याक खबर मेळ्ळी तेन्ना रायाचे काळीज आनी लोकांची काळजां रानांत जडा वाऱ्यान हालतात ते भाशेन हालोवंक लागलीं. तेन्ना सर्वेस्परान इजायाक म्हळें, तुज्या पुता शेयार याशुबाक घेवन वयल्या तळ्याचो कालवो सोमतातय मडवळाच्या शेता शिवेता त्या रस्त्यार आहाजाक मेळोंक वच आनी ताका सांग, सत्राय कर आनी शांत राव. ह्या 2 दुवरतेल्या लांकडा कुडक्यां पासत राजोनाच्या, आरामाच्या आनी रेमालियाच्या पुताच्या क्रोधाक लागून भियेनाका. कित्याक आरामान एफ्राईमा आनी रेमालियाच्या पुता सोबे तुजे विरोध मान्य केल्या म्हणून जुदाच्या प्रदेशाचेर धाड घालुया, ताचो नाश करुया, तो आमचे अधीन करुया आनी थंय ताबेयालाच्या पुताक राय कसो प्रतिश्ठीत करुया. देखून सर्वेस्प देव अशें म्हणटा, हें जावचें ना, हें घडचें ना. कित्याक आरामाची राजधानी दमास्क आनी दमास्काचो अधिपती राजोन. आनीक 65 वर्सांनी एफ्राईमाचो नाश जातलो आनी ते राष्ट्र आनीक उरचें ना. एफ्राईमाची राजधानी समारिया आनी समारियाचो अधिपती रेमालियाचो पूत. तुमी बावार्थान तीर रावना जाल्यार तुमी तीर उरची नात. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. देव आपले शार सदांकाल राखता. देव आपले शहर सदांकाल राखता. सर्वेस्पर कितलो व्हरतो आमच्या देशाच्या शारांत ताका मान फावो कितलो, तसो पयत दोंगर उन्ना सोबीत आख्खे पृथ्वीचो तो आनंद. देव आपले शहर सदांकाल राखता. सियोन पर्वत उत्तरेचो कोरो दोंगर वरत्या रायाचें शहर. हांगा ताच्या कोट्यां मदें आपुणूच ताचें गट बुरूज म्हूण देवान दाखोवन दिलां. देव आपले शहर सदांकाल राखता. कित्याक सगळे राजा एकठांय जाले, एकामेकाक हात दिवन मुखार सरले. देखाना फुडें ते तटक जाले, बियान तरतरले आनी पळून धांवले. देव आपले शहर सदांकाल राखता. दरदर्दो आनी काम तांचेर आयली, बाळतेराच्यो येनो आयिल्ले बरी कळवळ्ळे. जशे उदेंतीच्या जड वाऱ्यां तारसिसाची तारवां बुडतात, तशें जाली तांची गत. देव आपले शहर सदांकाल राखता. Alleluia, 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 alleluia. आज तुमची काळजां दारून करिनाकात. बघा सर्वेस्पराचो थाळो ऐकयात. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. Mateo परमरे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. उपरांत जायत्या सर्यां केल्ली त्या शारांक वचोन देवा थंय ती फाटीं परतूंक नान देखून तांकां बेसोंक लागलो. कितली भिरांकूळ जातली तुजी स्थिती हे कोराझीना. हाय तुका हे बेतसायडा. तुमच्या मदें केल्ली असरिया तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्ली जाल्यार तुमचो लोक खंयच्या काळार गोणी वस्तू न्हेसोन आनी आंगार गोबोर घालून आसची जिनी बदलतो. देखून हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे प्रासड काकूळ तुलापतली. आनी तूं काफरनाव आकाशाक सरतले म्हणून
चिंताय कितें पाताळाक तूं शेवटाताले कित्याक तुजे थंय कस केल्यान ती सरया सोदोमांत केल्ली जाल्यार आजुनूय ते उबे आसता देखून हांव तुका सांगता जरतेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवाक तुजे वन चड काकूळट लाभतली देवाचें उतार्य वखरी तुका क्रिस्ता क्रिस्त देव मोगाच्या भावना आनी भयणीनो खंयच्या मापान देवा तावन आमकां देणी मेळ्ळ्यांत त्याच मापान आमी ताका अर्गां दी जाय ताका वर्णी जाय आनी त्याच मापान आमची जिणी बदली जाय हे न्हयच एक तर्क एक सत देवा थंय अशा संबंदांत आमच्या समाजी जिणेची घडटा एकल्याक आमी बरें केलें तर जाल्यार ताणें बरी जिणी जिये जाय उपकार म्हूण दाखोवंक जाय हें देवा थंय आमी करूंक जाय हें एक सत सदांच तें बाळटा तें आमचें तें आसा की आमी थोडो वेळ चिंतूंक जाय देवान कितली देणी आमचे थंय वतल्यांत पळया संवसारांत कितलो अकाथोलीक लोक आसा क्रिस्ताची वळख तांकां ना भावार्थ ना सोडून कशी मेळटा म्हूण ती नेनात कित्याक आमकां काथोलीक केला कित्याक आमकां बाप्तिस्म मेळ्ळा कित्याक आमकां तितले सक्रामेंत मेळ्ळ्यात कित्याक आमी तितले पटी देवाचें उतर आयकता कित्याक आमकां जेजूचे सोडून मेळ्ळ्या ताची वळख मेळ्ळ्या तांकां मेळ्ळी ती न्हय इतली देणी आमकां मेळ्ळ्यांत आसतना आमची जिणी तांच्याक व्हरती जाय जेजून कफरनाउमांत बेथसायडांत आनी कोराझीनांत जायती आजापां केल्ले कफरनाउमांत तो राव उरलो जायती आजापां केल्ली आमी वांजेलांत वाचता उपरांत दुसऱ्या जाग्यांनी वांजेल परगट करीत गेलो मागीर परतून फाटीं आयलो थंय तेन्ना तांची दिनी पयलेच्या शेळेल्ली त्याच खातीर हो वांजेल येतूंक कोराझीन येतूंक कफरनाउम तुजे थंय केल्लीं आजापां सिडोन केल्लीं तर जाल्यार तांच्या गांवांत केल्ली टायर आनी सिडोन केल्ली जाल्यार ती बदलती तांची जिणी व्हरती जाती इतली आजापां कर न्ही तूं शेळे लाय मू जट्टेच्या दिसा तांकां चड काकूळट मेळटली म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त आमी अकाथोलिका मदें जियेता आमकां मेळिल्ली देण्या वरवीं आमची जिणी बरी जावंक जाय आमी पृथ्वीचें मीठ आनी समाजाचो उजवाड जाय ताच्या बदलाक जर तर आमी दांटून पडचो पातळ जालो तर जाल्यार जट्टेच्या दिसा आमची परिस्थिती कितें जाताली ते एक समुदाया विशयान पळोवचें तर जाल्यार काथोलीक सभे विशयान काथोलीक लोकां विशयान पळोवंक जाल्यार दुसरी खंयचीय एक समुदाय वा लोक काथोलीक लोकां मेळिल्ले ते सवलत्यो तांकां मेळटात गी आमकां आसा तिस्कालां आमकां आसात आस्पत्र्यो आमकां आसात इतली सिस्टर तांची जिणीस समर्पण दिवन आमकां रावून आमची सेवा करतात आसात याजक हर एक आयतारा मीस आसा हर एका दिसा मीस आसा कितलें आमकां बरेंपण मेळटा आमच्या भोंवडांक भोंवतणी आसच्या भोंवडांक हें काचें कांयपणी मेळटा की अशें आसतना आमची जिणी दिसान दीस बदलूंक जाय भाव भयणीनो थोड्या फावटी असो ह्या देण्याचो आमी नियाळ करूंक जाय आमच्या जल्मांतल्यान आज पर्यंत कशें देवान ताची काकूळट केली म्हजी फातकां भोगसली म्हाका बरी भलायकी दिली बरें कुटुंब दिलें बरो आवय बापूय दिलो नानगी अनाथ भुरगीं हे म्हजे हक्क गी सकडी आमी चिंता कित्याक आमकां हें मेळ्ळां देखून आमचे हक्काच्या विशयान आमी चिंतिना देवाक अर्गां दिना
आनी आमची दिनी बदलना हर एक आमच्या स्थितीर जावचें तेंच एकलो भुरगो इस्काला वेता जाल्यार इस्काला वेचे ताजे हक्क इस्काला वेताच पूण आवय बापाय ताका रडटात म्हणजे देना आनी एकलो कोण बऱ्या तरेन शिकतात जाल्यार ते ताचे हक्क ते देणे म्हणजे देना आमची हर एकल्याची परिस्थिती तशी थोड्या पोटीपणी देवाच्या काकुळटीचेर आमी दिश्ट घालूंक जाय कितली देणी ताणें आमकां दिल्यात आनी कितें दिवी तें ताणें दिवना जाल्यार आमची जिणी आमी बदलना तर भाव भयणीनो आयज संवांजल आमी आयकता आसतना देवाक आमी अर्घ दिवया कित्याक ताणें आमचेर वतुल्ल्या देण्या खातीर आमची जिणी बदलया आनीक अशें केले वरी आनीकय चड देणी दिवंक देव उदाक म्हणसो जातलो आमेन सर्वसोमचे मोगाळ बापा घाणीक सावन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा कितेंच ना आमचे ह्या संवसारांत आसा जर कितें तुवें दिल्लें भेटयता आमकां ह्या बलिदानांत तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सोबे सर्वच आमचे मोगाळ बापा कानीक सावन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा दातू तांचे तुझे बेसांव म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनात आणि मेमेक आमच्या पवित्र सभाच्या आदवात सर्वेस्वर मानून घे देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मनीस जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान अवंकार मर्यादान जल्म घेतना तिचे अवंकार पोवन बी बाडूंक ना पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें आपणें घेतिल्ल्या मनशा सेंबा वरी आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं अशें आनी आमची भेटोवणी तुका मानता तशी जावं ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वाचुया वर्षांनी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पददारांनी ससनाच्या देवा सर काळीणी सतय आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदोनी तेसो आनी आमच्या फायद्याचो कार्मेल माय नित्य अवंकारी मोरयेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान तुका आमी वाकणता तुका वंदिता तुजी केस परगडता आपल्या अवंकापणाचे उडबी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी ससने प्रकाश तिने संवसाराक फंकयलो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दाळबार तुजी तर महिमा वाखणता तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता Service por tu Sergani somsar Berlato chavai baba Un sergi tu kacai
बापा खरोच पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही दोनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या खुशेन कस्टमरान सुसंवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगात पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोद आनी समेस्त मनशां बसो तें वारवतलें हें म्हजें उडासा करात. Bort så gott för gott och jag. Som jag Jesus, तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जीवन पो आम्ही परगरता तुझा येण्या सोम्या जेजू बापाजीच्या मनसाने पुन्हा जिवंतपणान आमी मुक्तपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्त पवित्र एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ओके पृथ्वीचे विसरलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी प्राणसे आमच्या भगवान बाप्पा पिटर पॉल आमच्या गोळवे पाण सगळे ह्या जेके वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगान वाडय. पुणू जिवानपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी सगळे मेल्ल्या समेस्तां तुजे परजळी मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हांव कार मरिये देवाच्या माये संगती सांज ती सोपती भाग्यवन दम दिता आनी सर काळी तुका मान उरल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमंग आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जे संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां दाटांतल्यान पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या बागाणी आमच्या सुरंदर जेजू क्रिस्त येण्या भरवशान रयतले आमकां तुजे उदार काकुती सर पातकांतली सुटाय आनी सर कानांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशीवर म्हळ्यार तुका शांती दी आनी एकवटा सांबाळ. तुवें जी येता नजर चलयताय सस्तांच्या सस्नाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर.
देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेचे जेवणा पयल्यान ती आमी समेस सुभागी. सम्या तुम्ही तुमचे पाप म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Udah PM di somya anidan moji baga Jivita sauda di somya ani buk moji tamba Bapaची खुशी तू केले तुझे का अर्पण तुझो प्राण सदारानी स्पिरितान करून आराधन भेटेले सगळे त्राण जिविताचे उदक पियेम दी सोम्या आनी तान मोजी जीविता सौंदर्येंदी सोमिया आणि भूक मोजी थांब प्रार्थुया. कणवड्या बापा बगेन आमकां मरयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गेच्या जेवणान दादोशी केलाय. देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आमकां मरयेची देख घेवन तिचे वरी आमकां फावो जाल्यार सोडून दराची भक्तीपणी साखरी करूंक तुमचो आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसूं आनी सर्पदेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. हे भगवंती देवाची माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणताव. आपणा क्रिस्त्यारान दसी मुल्ले केल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्या अस्पताची आवय सावन वेंचली. जेजू तुज्या पुतांक कुर्सार उमकळटना आमची आवय सावन दिली. कार्मेल गुड्या मठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले. सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये, कर्णांतले आमकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुक्रा म्हूण परातलें आनी तूं तांकां पावली. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो उस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो स गरजो तुजे मरिफा जेजू मुखार दवरता. उगडास कर ए बो दयाळी आमकारी मरये, तुज्या आसऱ्याक दवरलो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्ती सदुल्लो. कोण पुणी कुमब मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेने दैरकान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ह्या आमकारीचे आमकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कदीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका.
पूण तुजे काकुळटीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सेम तुजे सगळ्या आसत्र्यां भितर तसो दिव आनी सदैव फॉल्ट जगचें जेजू भगवंती मरे देवाची मे आम्हा बाप्याला विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडे कार्मेलाच्या सुंदरानिये आम्हा विनंती कर नमान मरिये कृपेन बरयले सेम तुजे सगळ्या आसत्र्यां भितर तसो दिव आनी सदैव फॉल्ट जगचें जेजू भगवंती मरे देवाची मे आम्हा बाप्याला विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडे कार्मेलाच्या सुंदरानिये विनंती कर नमान मरिये कृपेन बरयले सेम तुजे सगळ्या आसत्र्यां भितर तसो दिव आनी सदैव फॉल्ट जगचें जेजू भगवंती मरे देवाची मे आम्हा बाप्याला विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडे कार्मेलाच्या सुंदरानिये विनंती कर. अर्गां प्रार्थन हे भगवंती मरिये कार्मेल रानिये आमच्या आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्या देखून आनी आमच्या सहगरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनू आसता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याची जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखा पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. म्हणूया संगी करया नामन माहिती आमच्या तारकाची लागी सरया तिच्या मोगा वते आमकां भरवशाची किदे वते बाग मोरीचे प्रसूस आमचे आपल्या देवा अवतरी आमकां आमचे सर्वे सांच्या देख सांसोपच्या बुडया संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी सरया तिच्या मोगा वार्ते आमकां भरवशाची मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरिया शिवादी भगवान कृष्णाचे कृपे आमच्या देवा आमच्या स्थानातले बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.